आमचे नॅशनल गेम्स गोंयांत करपाक खूब तकस घेवन सक्सेसफूल करून दाखयली म्हूण आमचे वतीन सगळ्या वतीन ताका शाबासकी। आज तशेंच आमचे मदें जेन्ना हांव जरी कार्याध्यक्ष आसलो हे प्रोग्रामाचो, हे 15 दिसाचो प्रोग्रामाचो, पूण म्हाका दिसता काम हांव काय करना, काम करता सगळो मूर्ती बाब आनी तेजी टीम। सो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या मतदारसंघात हे जे एक वातावरण तयार केल्लें आसा, हे वातावरणा भितर सगळ्या लोकांक जावं ते सगळे भाशेचे लोक आमी जेन्ना म्हणटा की तरणाटी भुरगीं, बारीक भुरगीं, मागीर आमचे मध्यम वर्ग सगळे तशें जाणटे, हे म्हाका दिसता हे फेस्टिवला भितर सगळ्यांक कितें ना कितें आसा। अंधेरी फेस्टिवल हो दयानंद कला केंद्र गेली 7 वर्सां जाली घडोवन हाडटा। एक नावाजलेलो आणि बरेचशा कलाकारांच्या बरोबर जे हँडीक्राफ्ट्स जे आसात त्यांचे प्रेझेंटेशन आणि तांचो जो स्टॉल्स जे आसात तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी एक दयानंद कला केंद्र हांणी आज दिल्ली आसा। वास्तविकता दयानंद कला केंद्राचे विशयी आमी उलयतात तेदे वेळाचेर जांच्यांनी आमच्या कला आणि सांस्कृतीक मळाचेर गेली कित्येक वर्सां आज योगदान दीत आसात आणि म्हणूनच गोंय राज्याचो स्टेट अवॉर्ड बेस्ट कल्चरल इन्स्टिट्यूट म्हणून तांकां आज पुरस्कार फावो जाल्लो आसा। तातूंत भितर आमचे नामणेचे आमचे MB नाईक यांच्यांनी बरेचशे ह्या कला केंद्रा खातीर ताचे सगळे जे सांगाती जे आसात त्यांच्यांनी बरोचसो फुडाकार घेतिल्लो आसा। दयानंद कला केंद्र फक्त चंद्रई फेस्टिवला पुरते मर्यादित ना, साहित्यीक मळाचेर, सांस्कृतीक मळाचेर आणि सामाजीक क्षेत्रांत भरपूर अशें योगदान आज भुरग्यांक मुखार हाडपा खातीर कामां करत आसात। आणि म्हणूच केपें सांगे हो जो भाग जो आसा, हो जो वाठार जो आसा, तातूंत एक हिरे आज सोदपाचें काम हे दयानंद कला केंद्र करतात आणि म्हणूनच कला आणि सांस्कृतिक मंत्री ह्या नात्यान त्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता। आतांच हांव उलयतालो जेदे वेळाचेर हो फाटल्यान जर आमी बॅकग्रावंड जर पळयलो जाल्यार एक एंटरटेनमेंट कसो आसपाक शकता। मनीस जेन्ना खूब थकता आणि खूब जेन्ना धावपळीच्या ह्या युगान भितर जगता तेदे वेळाचेर ताका थोडोसो थकाय जाय पडटा किंवा एक मनोरंजन जाय पडटा। हे मनोरंजन सुद्धा आज दयानंद कला केंद्रान गेली 7 वर्सां अशे तरेच्या जवळ जवळ 8 ते 9 दीस हो फेस्टिवल आज तांचो सुरू आसा। ह्या वर्सा तरी 15 दिसांचो हो महोत्सव जावन आसा। संपूर्ण गोंयचेच न्ही, विंगड वाठारांतले जे कलाकार जे आसात, वेगवेगळ्या राज्यांचे जे कलाकार जे आसात, ही कलाकृती ह्या दयानंद कला केंद्राच्या चंदेरी फेस्टिवलाच्या निमित्तान आपली कला प्रदर्शन करतात।